Zannvai सोलोमन दुसऱ्या मनशा भाशेन एक मोनीस. चॅप्टर 7. सगळ्या मनशा भाशेन हांवूय एक विनाशी मोनीस. मातयेचो kelolea पोयल्या मनशाचे कुlliecho. म्हज्या आवयच्या kusvean म्हाका मासाचो आकार दिला. थंयसर 10 म्हयने हांवें रोगतान सैम घेतलें. एका दादल्याच्या विर्यान आनी न्हिदेंत मेळटल्या logna-ekvottachê दादोसकायेन म्हजो गर्भ धरलो. हांव जल्मलों तेन्ना हांवें दुसऱ्या परी त्याच वाऱ्याचो उस्कार घेतलोलो. सगळे आपटतात तेच दोत्तोरेर हांवूय आपटलों. आनी सोगटा हेरां भाशेन पयलो आवाज हांवें केलोलो तो रोडण्याचो. म्हाका फाल्यांनी गुंतलावन मोठे जतनायेन सांबाळलोलो. खंयच्याय राजाचें जिवीत दुसरे भाशेन सुरू जावंक ना. कित्याक सगळ्या मनशांक जिवितांत भितर सरपाक एकूच वाट आसा आनी भायर सरपाकूय एकूच वाट आसा. सोलोमन जान्वायेक मान दिता. म्हणटूच हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जान्वायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेटकाटाय आनी शिवासनां परोस हांवें तिची चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सर करून म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय जाली. कसलेंय अमोलीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव सर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी भर रेंवे इतलेंच आनी तिच्या फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती. भलायकी आनी सोबिताये परोस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परोस ती म्हाका अदीक जाय जाली कित्याक तिचो उजवाड कदींच पालोव ना. तिचे बराबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत गिरेस्तकाय. त्यो वस्तू जान्वायेन हाडल्या देखून सगळ्या वस्तूंनी हांव दादोशी जालों. पूण ती तांचो ओरोम म्हणून हांवें तेन्ना चिंतलें ना. जें हांव मन लावन शिंकलां तें उदारपणान हांव वांट्टलों. आनी तिच्यो दवलती हांव लिपोवन दवरिना. कित्याक मनशांक ती केन्नाच सोंपना तसलो गिरेस्तकायेचो थेवो कोण तिका आपणायतात तांकां देवाची इश्टागत फावो जाता. तिच्या कडल्यान तूं कितें शिकताय तें देवाक मानवता. देवाचे स्फुर्तेक ताची विनंती. गिन्याना प्रमाणें उलोवंक देव म्हाका निर्मूळ आनी ताच्या देण्या पुरती म्हजी चिंतना जावं. कित्याक तोच जान्वायेक वाट दाखयता आनी तोच विद्वानांक चलोवंक व्हरता. खरेपणी आमी ताच्या हातांत आसाव. आमी आनी आमचीं उतरां आनी तशीच सगळी आमची समजिकाय आनी तांत्रीक हिकमत. ताणेंच म्हाका रचण्याच्या सर बोलांची आनीक संवसाराचे बांडावलीची वळख घेवंक ताणें म्हाका खात्रेची जाणवाय दिली. कालांचो अप्रूप शेवट आनी मदलें यूग, सुर्याचे हालचालीचेर कशे परी पंचोंग तयार केल्यात आनी बदलते ऋतू कशे आसात, नखेत्रपुंजे आनी वर्सावळींचीं कालचक्रां. मोनजातीचें सैम, रानवटी जनावरांची चाल, ओतम्याचीं बोळां, मनशाच्या गिन्यानां, थाव घेवपाचीं बोलां, जिन्सावार तोरेचीं झाडां आनी तांच्या मुलांचो वखदा खातीर आसलोलो उपयोग ताणें म्हाका शिकयला. आतां हांव सगळें समजोतां दिसता तें आनी लिपलोलें कित्याक सगळ्यांक आकार दिवपी जान्वायेन तें म्हाका शिकयलां. जान्वायेची वाखाणणी. जान्वाये भितर आसा तो आत्मो बुदीचो, पवित्र अप्रोती, जिन्नस्वार, चतूर, शिताब, सुडसुडीत, निश्कळंक, उजवाडीक,
अखंड भलो शिडूक बोल करूं नजो आसलोलो बरें देखतो मनशां थंय मोगाल थीर खात्रेचो शांत सर बोलिश्ट आनी सर देखणार सगळ्या शाण्या निर्मळ आनी बहुत चतूर आत्म्यांनी रिकपी कित्याक जानवाय सगळ्यांहून अदीक बेगीन धांवता ती इतली निर्मळ निर्भेल की सगळ्या वस्तू भितर रिकता आनी तातूंत भितरले भितर शिंपडटा ती देवाच्या बोळाचो स्वास सर पदवेदाराचे मोहिमेंतलीच ती निपजता देखून मेल्लें कांयच तिचे भितर घुसूंक शकना ती सासणाच्या उजवाडाचो पोटबिंब देवाचे शिता पदवेचो खोत नासलोलो आरसो ताच्या बोळेपणाचो उपकार जरी ती एकलीच तर ती सगळें करूंक शकता आपुणूच बदल नासतना ती सगळें नवें करता दर एक पिणकेन ती पुण्यवंत आत्म्यांनी रिकता तांकां देवाचे इश्ट आनी प्रवादी करता कित्याक जो कोण जानवायेच्या सांगाता जियेता ताचोच देव मोग करता खरें म्हणल्यार सुर्यवंती परजोळीत सगळ्या नखेत्रां जम्या परस ती लोकलोकीत उजवाडाक सर केल्यार ती अदीक व्हरती कित्याक उजवाडा फाटल्यान रात येता पूण वायटाच्यान केन्नाच जानवायेचेर जैत व्हरूंक जायना देवाचें उतर